गोंय ही कलाकारांची भूंय, कलेची खाण अशें म्हणून आमी वळखतात. आमच्या गोंयच्या भुंयेन जायते कलाकार ह्या देशाक अख्ख्या जगाक दिले. खंय तरी ताजीच उदाहरण म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां कला अकादमी मराठी नाट्य सर्त आयोजीत करता. हालींच 55वी ब गट मराठी नाटक सर्त कला अकादमीन सांखळे रवींद्र भवनान आयोजीत केल्ली आनी त्या ब गट नाट्य सर्तीत विठ्ठल मंच सांगाती कारापूर तिस्क ह्या संस्थेन सादर केल्ले देवा महाराजा ह्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जाला. ह्या नाटकाचें दिग्दर्शन केल्लें आसा नितीन शिवराम नायक हांच्यांनी आनी ह्या नाटकाचें लेखन केल्लें आसा मिलिंद बर्वे हांणी. आज आमी ह्या खासा कार्यावळीन मेळुया देवा महाराजाच्या पुराय टिमीक. जाणून घेवया देवा महाराजाचो प्रवास कसो आशिल्लो आनी दरेक कलाकाराचे अणभव. देवा महाराजाच्या टिमी बरोबर आतां आमी सद्या आसात आनी म्हज्या बरोबर आसा देवा महाराजा ह्या नाटकाचे लेखक मिलिंद बर्वे. मुख्य म्हणल्यार म्हाका हांगा सांगत दिसता की खासा ह्या सर्ती खातीर ही नवी संहिता लेखकान तयार केल्ली जी ब गट मराठी नाट्य सर्तीत सादर जाल्या. मेळुया देवा महाराजाचे लेखक मिलिंद बर्वे हाका. मिलिंद येवकार. थँक्यू. येस. देवा महाराजा कशें तयार जालें? तुज्या तकलेन देवा महाराजाचो विशय कसो आयलो? कशें आसता जाणा, खंयचें नाटक किंवा खंयची एक संहिता तयार जाता तेन्ना ती खंयच्यान सुचली हें सांगप खूब कठीण आसता. पूण समाजान घडपी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसता तेतून खंय तरी ते तकलेन रिकॉर्ड जायत आसता आनी एका हेच्या वयल्यान खंय तरी तेचें एक स्वरूप तकले मुखार येता. आयजूय आमी जें पळयता देवळांचे देवस्थानचे वाद जातात किंवा धर्मा वयल्यान देव आनी ही संकल्पना सायडीक उरून तेचे इकॉनॉमिक्स आनी तेचे वाद हे खूब फुडें सरतात. आनी हे जर कोण एक हे सगळे सायडीक उडोवन कोण एक नवो विचार मांडटा जाल्यारूच ताका कसो समाज किंवा ही सगळी जी एक सिस्टम तयार जाल्ली आसा ती ताका कशी सायडीक काडटा हाचेर कितें तरी बरोवप अशें 1-2-3 वर्सां फाटीं चालू आसलें. सलग लेखन जायना केन्ना केन्ना कोणी तरी पुश केल्या शिवाय जायना. सो मदींच एक तेजे सुत्रधार आनी तो जो पार्ट आसलो तो हांवें बरोवन ठेवलो 1-2 वर्सां फाटीं आनी थोड्या दिसां पयलीं मागीर कितें कितें सुचत गेलें आनी एक दिर्घांक कसो एक तो करतलो म्हणून हांवें तें बरयल्लें. मागीर तेचें वाचन खूब जाणां कडेन केलें. आमच्या पयलीं टिमीन केलें, मागीर अभयजो किंवा ह्या एक ग्रूप करून तांकां सांगलें की म्हाका एक हांवें कितें बरयलां. कारण कॉन्फिडन्स ना. हेच्या पयलीं 2 नाटकां बरयल्या, ताका प्रायजूय मेळ्ळा. पूण आपलें लिखाण कशें आसा हें दुसऱ्या कडल्यान सांगचें पडटा केन्ना केन्ना किंवा इनपुट्स मेळटा. आनी खरेंच आमची टीम इवन नितीन आसलो त्या टायमार, अभय सर आसले, संतोष शेटकर सर आसले, प्रथमेश, साईनंद, खूब जाणांनी, सायली गर्दे हेंच्यांनी खूब जाणांनी बरे बरे इनपुट्स दिले. आनी तेच्या नंतर ते एक दिर्घांक जो आसा ते एक फूल फ्लेज नाटक जावंक शकता अशें दिसलें. पूण इतलें बरें जातलें खरें हांवेनूच चिंतूंक नासलें. कुडोज टू विठ्ठल मंच सांगाती टीम आनी दिग्दर्शक नितीन की एक बरी कलाकृती रसिकांच्या फुड्यान आयली. कितलो तेंप लागलो तुका देवा महाराजा जन्माक घालपाक? ना तें कितें जालें, ती ऑन ऑफ आशिल्लें. थोडे प्रवेश हांवें 1-2 वर्सां फाटीं बरयल्ले. सूत्रधार किंवा सांगले अशें खूब. सो यू कॅन से एक 2-3 वर्सां चालू. हय. जेन्ना आमचें पयलें आवरण जाल्लें नाटक जेका प्रायज मेळ्ळें तेन्ना दिसलें की उमेद आयिल्ली बरोवपाक म्हणून. तेन्ना हांवें सुरवात केल्ली बरोवपाक ती. पूण मदींच खंय तरी एक बरो असो पार्ट बरोवन जालो आनी एक आसता तो आर्टिस्टाचो ब्लॉक आसता की फुडलें कांय सुचना. आसूं तें. अश्यो खुबश्यो स्क्रिप्टी आसा. म्हणजे तुमी जर डॉक्युमेंट्स पळयत जाल्यार एक 10 स्क्रिप्टी, 2 प्रवेश, 3 प्रवेश, अर्दें नाटक, इवन एक प्रवेश बरोवपाचो उरला, एंड सुचना, अश्यो खुबश्यो जाल्या. आनी त्या टायमार जेन्ना एक स्फूर्ती येता तेन्ना एक कोणी तरी पुश केल्या उपरांत आरे दी मरे, तेन्ना मागीर सुचता हां कितें तरी. सो तशें करून हें कंप्लीट जालें. सो यू आर हॅपी? Very much. More than script, I was happy with the presentation, performance. आणि अल्टिमेटली लेखकाचो विचार आनी तो डायरेक्टरान कसो प्रेझेंट करता होय जास्त इम्पॉर्टंट आसता. सो इन शॉर्ट डायरेक्टराच्यान तुजे सूर जुळ्ळे? हय भरपूर. नितिना बरोबर हांव जवळ फाटले 5-6 वर्सां काम करता आनी म्हाज्या प्रोडक्शनान तो डायरेक्ट आसूं किंवा नासूं, म्हाजें नटरंग क्रिएशन संस्था आसा, पूण चडशे फावटी तो आसाच. म्हणजे जेन्ना ना तेन्ना सुद्दां तो प्रयोगांक मुद्दम येता, तालमीक येता, इनपुट्स दिता आनी तेजो जो विश्वास आसता, कॉन्फिडन्स की हो प्रॉडक्ट आसा किंवा हो प्रोजेक्ट आसा सक्सेसफूल जातलो, तो सदांच खूब बरो आसता.
इवन ह्या फावटी सुद्दां हांवें तें पळयलां की हेजें आपूण कितें करूं शकता हें तकलेन आसता क्लियर. सो सो तो तूं निर्धास्त आशिल्लो. हय हय. आनी तेणी जेन्ना विचारलें तेन्ना हांवें एक मिनीट सुद्दां चिंतूंक ना. हांवें एक्चुअली अ गटा खातीर करतलो म्हूण ठरयल्लें, पूण काही म्हाज्या वैयक्तीक कारणां आसलीं, पार्टिसिपेट जावंक शकलो ना एज अ संस्था म्हणून. सो हांवें ती दवरलेली. आपूण करता म्हण बोला म्हणलें कांय विचार, तूं करता जाल्यार कर म्हटलें. ओके. येस. ओके. सो हे विचार आशिल्ले लेखकाचे आनी खरें म्हणल्यार लेखकान हें नाटक जन्माक घालें आनी तें तयार करून माचयेर हाडलें दिग्दर्शकान. तो दिग्दर्शक आज आमच्या बरोबर आसा, नितीन शिवराम नायक, जाका ह्या ब गट मराठी नाट्य सर्तींत देवा महाराजा ह्या नाटका खातीर दिग्दर्शनाचें पयलें इनाम फावो जालां. नितीन येवकार. थँक्यू. येस. देवा महाराजाचे स्क्रिप्ट तुजे कडेन पावली, तुवें ती डायरेक्शनाक हातान घेतली. कशे तरेन स्वताक तयार केलो? स्क्रिप्ट पावल्या म्हणच्या पेक्षा घेतली. एक्चुली स्क्रिप्ट आसली अ गट हेच्या लेवलाचेर आनी मिलिंदाची तेणें 2-3 नाटकां बरयलां. आवरण, मागीर अहिंसा, परमोधर्म. एक वेगळ्या लेवलाचेर तो नाटक बरयता. नॉर्मली जे न्यू लेखक म्हणटा आमी जाय रंगमाचीक, तो म्हाका तरी दिसलो इतलो कॉन्फिडन्स आसा की तो आनीक 5 वर्सांनी अशा जाग्यार पावतलो की तेजी स्क्रिप्टी भायर वयतल्यो, गोंया भायर वयतल्यो आनी ह्या लेवलाचेर पावता. आनी ही आमची देवा महाराजाची स्क्रिप्ट सुद्दां एक खूब बरे तरेन आसा, बरे तरेन बरयल्या. आनी ही स्क्रिप्ट जेन्ना हांव म्हणटा, जी स्क्रिप्ट जेन्ना येता एक जल्माक भुरगेंच कशें आनी लेखक तेजी आवय आसता आनी पालन पोशणाची जबाबदारी दिग्दर्शनाची. दिग्दर्शन आसता कशी कित्याक पेलली? पेलपाक मोठेशें दिसलें ना, कित्याक कॉन्फिडन्स आसलो. गेले 3 वर्सां जालीं हांव ह्या संस्थे कडेन आसा, विठ्ठल मन सांगाते कडेन जॉयन जालो पुंडलीक दादाचें नाटक घेवन, धनिया देंवचारा. एक्चुली हें नाटक घेवन येवन आसलो हांव, दुसरें कितें स्क्रिप्ट घेवन येयलो आनी ग्रुपांनी म्हटलें नाका हें नाका, असलें नाका, दुसरें वेगळें कितें जाय. हांवें म्हणलें हें नाटक आसा. सो धनिया देंवचारा टू देवा महाराजा हो प्रोसेस खूब बरो आसलो आनी ग्राफ वाडत चल्लो ग्रुपाचो. पयल्याक आमी नास्ती मातृसम केलें, मागीर लास्ट इयर मृत आत्मा केलें, दोन्ही नास्ती मातृसमृतात्मा चौथे बक्षीस. चवथी बक्षीस. सो आतां पयलें मेळ्ळां. हय चौथ्या वयल्यान डायरेक्ट पयलें. पयलें बरें दिसता. फाटसून फुडें येतना, सकयलसून स्टेप्सां वयर चडटना मजा येता आनी खूब इमोशनल कनेक्टेड आसा ह्या ग्रुपा वांगडा आनी हो ग्रूप खंय तरी पावचो अशें म्हाका दिसता. आनी वयर सरत आसा. 5 जाण हांव येयलो तेन्ना 5 जाण आसले. आयज पळयता तुमी सगळीं जाणां व्हडली टीम जाल्या. एक्चुली 50च्या वयर आसा, थोड्यांक येवंक मेळना. स्क्रिप्टी बद्दल उलयता. ह्या स्क्रिप्टचो विशय वेगळो आसलो. स्क्रिप्ट जेन्ना पयलीं आमी मिलिंदान म्हणटा थंय आमी ग्रूप रिडींग केलें, मागीर तेज्या उपरांत अभय सरा वांगडा बाकीचे रिडींग केलें, संतोश शेटकर सरा वांगडा रिडींगाच्या टायमार हांव पावलो ना, पूण बाकीच्यांचे इनपूट, सराचे इनपुट्स म्हाजे कडेन पावले. ही स्क्रिप्ट आनी कशी मॉडिफाय जावची आनी हेजेर मिलिंदान विचार केलो आनी तेणी स्क्रिप्ट रेडी केली. पूण एक्चुली गटाक वचपाच्या कारणान तें जालें ना, म्हणजे पावलें ना. थोडे प्रॉब्लेम्स आयले. मागीर हांवें म्हटलें अंदू हांवूय करचो ना अशें. आनी ऑलरेडी ग्रुपाक सांगलें हांव करचो ना, अंदू नाका कॅब घेता. ह्या ग्रुपाचो म्हटल्यार मेन खामो नंदा सावळ, ते बाईन फोन केलो म्हाका, नितीन कशें कर अंदू या आमी हाडुया. ही तेजी उतरां म्हाका मातशी पॉजिटीव थारली आनी जाणकार जाणटे सांगता तेन्ना भुरग्यांनी आयकचें पडटा. तेज्या उतराक हांवें मान दिलो आनी म्हटलें चल करुया. मिलिंदाक म्हटलें मिलिंद देवा महाराजा कितें करता तूं? घेतली. स्क्रिप्ट घेतली आनी तूं म्हणलो ना जावचें ना गटाक आसा रे पेंडींग. हांवें म्हटलें म्हाका दिता. हय म्हटलें, एका सेकंडान हय म्हटलें. ग्रूप म्हटलें तोच विठ्ठल मंच. स्क्रिप्ट दिली तेणें. स्क्रिप्टीचो डिजायन एक वेगळ्या तरेन हांव जेन्ना रिडींग जालें तेन्ना वेगळ्या तरेन म्हज्या मायंडान घुसतालो, पूण म्हाका खबर नासलो की स्क्रिप्ट हांव डिरेक्ट करूंक पावतलो, कित्याक ते अ गटाक न्हू आनी तेका ते अ गटाक एक बरो घालतलो लेवल आसता आनी थंय डिरेक्ट करपाक खूब एक्सपिरियन्सूय जाय पडटा आनी चॅलेंज आसता आनी बाकीच्या ग्रुपाचो कॉन्फिडन्स आसपाक जाय, जो आर्टिस्टाचे कोण आसा तेंचो कॉन्फिडन्स मेन आसपाक जाय. पूण ती ब गटाक पावली आनी आयज ती फर्स्ट येयल्या. स्क्रिप्टीक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा, मागीर आमच्या कॉस्ट्युमांक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें, लायटीक सेकंड मेळ्ळें, मागीर अभिनयाक गौरेशाक प्रायज लायट्स तेका मेळ्ळें. चॅलेंजीस कितें आशिल्ल्यो तुका? डिफिकल्टीज कितें आयल्यो?
चॅलेंजीस खुबश्यो येयल्यो, डिफिकल्टी आसल्यो खूब, पूण तेका सगळें ते देवा महाराजान सांबाळून घेतलें अशेंच म्हणूं येता. पूण प्रत्येक गजालीक प्रत्येक तुका स्टार्टअप मातशें त्रास जाता, खटकता कितें जातलें खंय खंय पावतलें. पूण तेका तूं जेन्ना एकदां प्रोसेसान येयलो, बाकीचे रिडींग जालें, कास्टींग जालें, एक डिझायन म्हाज्या मायंडान एक जेन्ना फर्स्ट रिडींग जालें तेन्नाच येयल्लो म्हाज्या मायंडान तो असो डिझायन करतलो, आनी तो डिझायन म्हाका खूब म्हाज्या आवडलो. तशेंच म्हाजे गुरू जे आयज ह्या संवसारान श्री विजयकुमार नायक, तो सदांच म्हाका नितीन तुज्या नाटकाचो विशय थॉट्स बरो आसपाक जाय, तो लोकांक बरी कनेक्ट जावपाक जाय. आनी म्हाका ते स्क्रिप्टीन वाचले तेन्ना दिसलो हो विशय कनेक्टेड आसा, हो लोकांचो विशय आसा. आनी ह्या नाटकान म्हाका पयलींच हांवें थारायल्लें की ह्या नाटकान कलाकार पावचे ना लोकां मेरेन, तर विशय पावतलो. आनी तो विशय आमी जाय तो पर्यंत पावयलो, लोकां कडेन पावलो, बरे तरेन पावलो विशय. डिझायनाचेर म्हटल्यार डिरेक्शन आनी डिझायन हे दोन गोश्टी आसता. तुजो डिझायन तर बरो जालो, नाटकाचो डिझायन तर बरो तुवें केलो, जाल्यार तुका डिरेक्शन करपाक मजा येता. डिझायन ही वेगळी गजाल आनी डिरेक्शन एक वेगळी गजाल हांव असो मानता. आनी तें म्हाका पटलें आतां की ह्या देवा महाराजान जो हांवें नाटकाचो डिझायन केलो आनी तेजें मागीर डिरेक्शन केलें आनी तेजो प्रोसेस जालो, आनी प्रेजेंटेशन इतलें बरें जालें, आमचें परफॉर्मन्स सुंदर जालें. खुबश्या लोकांक तो लास्ट एंड आवडलो, जो विचार नवो एक तयार जाता आनी त्या विचाराक कशें कशें आमी बांदता, देवत्व दिवन ताका कशें कशें बांदता, आनी कितें पॉलिटिकल स्टंट आसता जावं बाकीचे लेवल्स ताका कशें कितें मारून उडयता, आनी एका विचाराक मारून उडप आनी ताका बांदून दवरप, हेंच म्हाका चड मिलिंदाच्या स्क्रिप्टीन आवडलें. तो थॉट्स म्हाका आवडलेलो, कित्याक हांव असो आहा की हांव म्हण जावं मिलिंदांगाचो हांव कमीत कमी 10 वर्सां जालें हांव तेज्या वांगडा आसा, ज्या नाटकाच्या प्रोसेसान. तो एक वेगळो विचार करता. आमी इवन डिस्कशन सुद्दां करता तेन्ना तो एक वेगळेच लेवल आसता, आनी नवो विचार कितें तरी. आमकां भंय नासता, म्हणजे म्हाका तरी भंय ना, मिलिंदाकूच तें आसा, कितें आमी उलयतले जावं कितें करतले आमकां कसलोच भंय नासता. आमी कितें तरी नवे विचार घेता, आनी थोडे आमी नवे विचार हांव स्वता घेवन जाल्यार खंय तरी म्हाका कोण तरी बांदता, मारून उडयता. आनी म्हाका हितून दिसलें हो विचार आसा, आनी हो विचाराक कसो तरी घुसपडून उडयता, हो लोकां पर्यंत हाडचो, आनी ह्या नव्या विचाराक मारचो न्हू, एक नवो विचार खंय पर्यंत पावचो, आनी पावता आनी ताका तर पावना जाल्यार तो खंय पर्यंत पावता आनी कित्याक आडून उरता. आनी तेजी वेरियस कारणां जर तुमकां पळोवपाक जाल्यार तर देवा महाराजा पळोवपाकचेच पडटले. सहाय्याने निर्माण केलेल्या दराऱ्यामुळे आणि त्याला बळी पडून गुलाम झालेल्या या समस्त जनतेमुळे आज आम्ही या देशाचे जायती इनामां देवा महाराजा ह्या नाटकान हो गट सर्तींत जोडल्या, आनी एक खासा इनाम तें म्हळ्यार प्रकाश योजना. ह्या प्रकाश योजने खातीर देवा महाराजाक प्रशस्तीपत्र फावो जालां, आनी प्रकाश योजना करपी आसात उमेश कारबोटकार. जाणून घेवया तांचे एक्सपिरियन्स ह्या नाटका विशयी. उमेश बाब, कितें कशा पद्दतीन तुमी लायटींग चिंतलें देवा महाराजाचें? देवा महाराजाचें लायटींग चिंततना पयलीं म्हणजे नितीन सरांचे आनी मिलिंद बर्वे हो आमचो लेखक आहा, हेंच्याच नाटकाची पयलीं स्क्रिप्ट बरी बरयल्ली, डिझायन बरो केल्लो हेणी नितिनान. म्हाका सांगल्या उपरांत हांव तेजेर खूब मेहनत घेतली. मागीर डिझायन करतना विचार करचो पडलो की कशें जातलें, कितें जातलें, कसो सिच्युएशन आहा, कितें हेजेर खूब डिस्कशन जालें. म्हाज्या वांगडा नितिना वांगडा जालें, मिलिंदा वांगडा जालें. हेजेर विचार करून मागीर लायटीचें डिझायन केलें. आनी उत्कृश्ट अशें तुमी सॅटिस्फाय आशिल्ले? हय, सॅटिस्फाय आसलें. ते सॅटिस्फाय जाल्यार हांव सॅटिस्फाय. डायरेक्टर आमचो पयलीं सॅटिस्फाय जावं, म्हाजेर विश्वास दवरलो. हांव हे संस्थेक आतां कमीत कमी 7-8 वर्सां जालीं हांव तेंच्या वांगडा आसा, मिलिंदा वांगडा आसा. मिलिंदा वांगडा खूब फावटी आसा नटरंग क्रिएशन. तेज्या उपरांत आतां हेज्या विठ्ठल मनसांगा तेंगडा आतां खूब तेंप जालो आसा. हेज्या वांगडा हांव पयलीं पासून नाटकां करता. तेंचो म्हाजेर विश्वास चड आहा, म्हणून म्हाका तेंचेरूच चड विश्वास आहा. तुमकां कॉन्फिडन्स आयलें? हय, बरोबर कॉन्फिडन्स येयलो. शेपूट नाही, मुकुट नाही, नुसतं शस्त्र नाही, बॉडी पण वेगळी अशी, दात नाही बघा, तू कोणचं म्हणता? आणि ह्याच्या बायकोला पळवून आणले आणि आरोपाची सुनावणी झाली पाहिजे. कसली सुनावणी? मला मोकळं करा, मी हा एका फटक्यात पैसा भरूया. एक नाटक जेन्ना माचयेर उबें जाता, जायत्या जाणांचे हात त्या नाटकाक लागतात.
ते मागीर वेशभूषा आसूं, प्रकाश योजना आसूं, आवाजा येवजण आसूं, सगळ्या तरेच्या सहकार्याची गरज लागता. देवा महाराजाचें अशेंच जायत्या जाणांचो हातभार त्या नाटकाक लागलो. जायते सहकलाकार तशेंच बॅकस्टेज आर्टिस्ट आज आमचे बरोबर आसात. जाणून घेवया प्रत्येकाचे एक्सपिरियन्स आनी देवा महाराजा ही उत्कृश्ट कलाकृती माचयेर कशी उबी जाली. जी इनामां नाटकाक फावो जाल्या तातूंतले अभिनयाचे प्रशस्तीपत्र घेवपी प्रताडीत हो कॅरेक्टर देवा महाराजांत उबो करपी गौरीश वेरेकार आमचे बरोबर आसा. गौरीश, कितें एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स सांगचो म्हटल्यार पयलीं हौशी रंगमाचेर खूब काम केल्लें, पूण गेलीं 2 वर्सां जालीं विठ्ठल मंच संगाती वांगडा हांव कार्यरत आसा, म्हणजे काम करता नाटकांनी. आनी नितीन सराच्या मार्गदर्शना खाली खूब नाटकां केलीं आनी जितली केली तितले रोल बरेच जाले तेंच्या मार्गदर्शनान. विठ्ठल मंच सांगाती हांकां लागून म्हाका एक गुरू मेळ्ळो. आनी सांगचें म्हटल्यार ह्या नाटकाची जेन्ना स्क्रिप्ट पयलीं रीड केल्ली, स्क्रिप्टीन वजन आसलें नो डावट, पूण डिजायन असो जातलो बीन म्हणून कांयच खबर नासलें. बट ते सामकें आउट ऑफ बॉक्स आसलें, कांय तकलेन कांयच नासलें. पूण जेन्ना नाटक सगळें डिजायन जालें तेन्ना सामकी मजा आयली. आनी नाटकाचो रिहर्सल प्रोसेस आसलो तो बीन खूब बरो आसलो, मजा आयली. खूब गाळयो सुद्दां खाल्ल्यो हांवें सरा कडल्यान. बट एनीवे त्या गाळयांचें फळ मेळ्ळें म्हाका आनी हांव खूब थँकफूल आसा विठ्ठल मंच सांगाती आनी नितीन सर, आमचे लेखक मिलिंद बर्वे, हांच्यांनी म्हाका एक संद दिली ह्या नाटकान. आनी मेन म्हणल्यार जी प्रताडीत जी व्यक्तिरेखा तुवें उबी केली देवा महाराजा भितर, ताजी भाशा वेगळी आशिल्ली. हय, ते भाशे खातीर कितें कशी तयारी केली? जेन्ना स्क्रिप्ट रीड केल्ली म्हाका एक्चुली सगळेच रोल आसले ते आवडलेले, बट हो एकटोच कॅरेक्टर असो आसलो तो वेगळो आसलो. आनी एका कलाकाराक सतत अशें दिसता की वेगळें कितें तरी करचें. आनी तेन्ना जर संद मेळटा आनी दॅट टू असल्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर, जाल्यार हो चान्स सोडचो न्हू खंयच्या कलाकारान. म्हाका म्हाज्या मनान आसलो पयलीं तो रोल रीड केलो तेन्ना सराकूय कळ्ळें. सरान म्हाका म्हटलें तुजी भावना पोचली म्हणून जेन्ना रिडींग चालू आसलें तेन्ना. बट फायनली होच रोल म्हाका कास्ट जालो आनी जीव ओतून काम केलें. त्या रोलाचो एक डायलॉग म्हणून दाखय. जी भाशा तुवें थंय वापरलेली हां, सुरवात. कशापायी हवं आहे समज, साला कोणाच्या बापाला काय फरक पडतो या, म्या कोण हाय कसा हाय याचा. पिढ्यान पिढ्या गेल्या आमचे पूर्वज ही सोसत राहिले, अन्याय अत्याचार अपमान अवेलना पिचत राहिले या वरच्या लोकांच्या खाली त्यांचा काढत, त्यांच्या चपला झेलत. आम्ही बी जगतोय साले मोची भंगी भोई कंगाल कोणी चोर मवाली कंडम फटिंग म्हणून. पण एक दिवस येणार भाई, एक दिवस येणार तेव्हा आमासनी पण मिळणार सन्मान, देवपूजेचा मान, राखून ठेवल्या जातील आमच्यासाठी जागा प्रत्येक ठिकाणी. अरे आम्ही बी होऊ राज पालखीचे मान करी, अरे टाकून देऊ ही फाटकी कापडं आणि नेसू वस्त्र भरजरी. आपण या समाजातला खालचा एक शूद्र स्तर, नाव आपलं प्रताडीत. व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. देवा महाराजा नाटकाचें आनीक एक खाशेलपण म्हळ्यार लेखकान जायतीं गाणी ह्या नाटकान आस्पावीत केल्या. खासा एका प्रसंगाचेर ती गाणी ह्या नाटकान येतात आनी मेन गजाल म्हळ्यार ती सगळी गाणी नवी कंपोज केल्या, नव्या तरेन ताका संगीत दिवन ती सादर केल्या. आनी ते लिरिसिस्ट म्हळ्यार नाटकांतली गाणी बरोवपी गीतकार श्रीराम बाकरे आमचे बरोबर आसात. येवकार बाकरे बाब. नमस्कार. कशा तरेन तुमकां ही गाणी सुचली
लिरिक्स? खरं तर गाणी बरोवपाची आमची जी विठ्ठल मंच संगाती आसा तेची आनीक एक 2-3 नाटकां आमी जी हेच्या पयलीं सादर केल्ली तेतूनय एक 2-2 गाणी हांवें बरयल्ली. सो गाणी बरोवपाचो तसो अनुभव आशिल्लो. पण एका प्रसंगानुरूप एखादें गाणें बरोवपाचें आनी तें पूर्ण नाटका खातीर अशी ही पयलीच वेळ आसली. आनी जेन्ना हांवें स्क्रिप्ट वाचली आनी तेन्ना म्हाज्या अशें लक्षांत आयलें की अरे हे जावं शकता आपले कडेन. सो आनी आमचे डायरेक्टर आसा त्यांनी म्हाका सांगलें की हे सगळे तुवें हें कर कशें जाता तें. आनी पयल्या प्रथम म्हाका सांगली ती नांदी. आनी नांदी तर अशी एक 10 मिनटान अशी पटकन तयार जाली. आनी एक शब्द म्हाका मेळनासलो तर हांव एक रात्र रावलो आनी तो एक शब्द म्हणजे शेवटचे जे आसा करण्या जनरंजना अशें ते नमन आसा गणपतीचें. आनी ते जनरंजना हो शब्द म्हाका मेळनासलो. सो एक दीस रावलो आनी आयज ठरयलें आयज हो परफेक्ट शब्द असो मेळूंक जाय. आनी तो झट करून म्हजें दुकान आसा थंय हांव बसता आनी ते वेळ मेळटा तशें हे बरयता. आनी ते रोखडे थंयच्या थंय पयले हांवें रेकॉर्ड केले वॉयस रेकॉर्ड आनी तेतून थंय ट्रकांचो आवाज बी सगळो आयला. सो ते पयले हांवें धाडून दिले सराक. आनी बाकीची 2-3 गाणी आसा ती केन्ना केन्ना किचनान हांवें रेकॉर्ड केल्या, केन्ना बाथरुमानूय एक रेकॉर्ड थंयच्या थंयच केला. सो एक प्रोसेस म्हणून ती मजा आसली आनी एन्जॉय केले. आनी शेवटची भैरवी तर ती 2-3 लायनींची आसा पूण ती इतकी परफेक्ट थंय सूट जाल्या. आनी म्हणजे म्हाकाय ती आवडटा भैरवी. मैं चला था अकेला. आनी एक गाणें जें म्हाका सुचानासलें आनी ते आसले ते तुमचो जो सीन आसा ती अंगाई गीत हांवें बरें म्हणजे म्हाका खबर नासलें हय आसूं म्हाका ते कशेंच हे मेळनासलें. पूण ते सिद्धीन इतकें परफेक्ट बरयलें आनी परफेक्ट वीथ चाली सकट. म्हाजी गाणी सुद्दां हांवें वीथ चालूच म्हाका सुचताली पूण ते पयलीं ठरलेलें की चाल दुसरे आमचे सनम दितले आनी ते कशें ते आनी तेंच्यांनी ऑफकोर्स बरी मेहनत घेवन आमचो जो सर आसा सृजन सर त्यांनी सुद्दां मस्त पैकी चाली दिले ते आनी बऱ्यापैकी एक प्रेझेंटेशन जालें. सो एक आयुष्यान याद उरसारको. हां डेफिनेटली लायफ लाँग अचिवमेंट किंवा एक्सपिरियन्स म्हणटात तशें अशें जालें. सो ज्या सिद्धी कुडास्कर हाजो उल्लेख बाकरे हांणी आपल्या उलोवपान आतां केलो, त्या सिद्धी कुडास्कर हाणें गायकाची भुमिका ह्या नाटकान केली आनी खाशेलपण म्हळ्यार प्रत्येक गीत जें आसा तें ऑन स्टेज लायव्ह ताणें गायलां. जाणून घेऊया सिद्धीची प्रतिक्रिया. म्हणजे 2 भार आशिल्ले ते म्हणल्यार एक म्हणल्यार तुका अभिनय करपाचो आशिल्लो आनी तुका गावपाचें आशिल्लें. सो अख्ख्या नाटकाचो समतोल तुवें भुजांचेर सांबाळ्ळो. कितें एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार म्हणजे खूब बरो आसलो एक्सपिरियन्स. पयलीं जेन्ना नाटकाची रिहर्सल आमी करतालीं तेन्ना खूब टेंशन येतालें आतां कशें जातलें. म्हणजे एक्टिंगूय करूंक जाय मागीर परत गावपाकूय जाय. मदीं मदीं सराची तापोवणी बी आसताली. मागीर ते सगळे चिंतून पयलीं तकली उडयल्ली आमी सगळ्यांनी. पूण जेन्ना नाटकाचो दीस येयलो ते दिसा स्टेजीर जेन्ना आमी चडलीं आनी पयलो जेन्ना हें स्टार्ट जालो पळय तेन्ना खरेंच म्हणजे बरें अशें एक हिम्मत कशी येयली म्हणजे आमी करूं शकता जातलें आमचे कडेन बरें अशें. आनी आमी तो केलो बरे तरेन केलो सगळ्यांनी. थँक्स टू नितीन सर तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या आमच्या फाटल्यान. आमकां तापयले जरी आसले जाल्यार आमचें नांव वयर काडपाक तेंचो खूब व्हडलो वांटो आसा. सो थँक्यू नितीन सराक खूब. ह्या पूर्ण नाटकान तुज्या आवडीचें गीत खंयचें म्हणजे आतां तूं गावन दाखोवपाचें? सगळीं सॉंग्स बेस्ट आसा. जे गावपाक तुका मजा येताली एवरी टायम जेन्ना नितीन सर सांगतालो रिपीट कर तुका मज्जा येताली रिपीट करपाक? दुभंगली धरणी माता कारण ते खूब बरें आसा. एक 2 ओळी जास्त नाही. दुभंगली धरणी माता फाटले आकाश ग कधी संपणार नारी तुझा वनवास ग कधी संपणार
व्हेरी नायस. सिद्धीच्या ह्या नाटकान जेन्ना सिद्धीन हो भार पेल्लो, गायन केलें, ते भायर ताणें अभिनयूय केलो. सो सिद्धीचो ह्या पुराय नाटका भितर उजवो हात म्हणटा ते ताजी भयण सिंधिया, जाचो बॅक स्टेज आसा ते, पूण ह्या नाटका भितर ताजें खूब कंट्रिब्युशन आसा. त्या नाटकाचे म्युझिक डायरेक्टर देवा महाराजाचे सिंधिया पार्सेकर. बॅक स्टेज आसून सुद्दां तुजेर खूब व्हडलो भार आशिल्लो, कसो पेल्लो? सगळ्यान पयलीं म्हाका खबर नासलें हांव करपाक शकता काय म्हणून. त्या खातीर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हूण आमच्या डायरेक्टर नितीन नायक सराक खूब 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 थँक्यू, खूब व्हडलें थँक्यू. आनी हांवें अशी कंपोज केल्या पयलीं सॉंग्स, पूण कॉलेज लेवल आनी व्हडल्या रंगमाचेर करप मातशें खूब म्हणजे चिंतपा सारकें. सो म्हाका कांय खबर नासलें हांव करतलें काय करचें ना, बट म्हाका कॉन्फिडन्स नासलो पूण सराक कॉन्फिडन्स आसलो. सो तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलें आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें असो असो सीन आसा, अशें अशें आसा, सो एज पर दॅट तुका करपाक जाय. सो ट्राय केलें, पळोवया. मागीर सराक धाडलें रिकॉर्ड करून धाडलें आनी जर ते सराक माननासलें जाल्यार ते सांगताले ना अशें ना, तशें जावपाक जाय. सो मागीर रातचें बसून हें करून मागीर ते तशें धाडटाले आनी ताका मागीर ते मानताले फायनली. तेन्ना ते सांगताले की हय आतां सो सारकें. डायरेक्टर सॅटिस्फाय जायसर तूं प्रयत्न कर. हय. व्हेरी नायस. जायत्या जाणांचो आपापले परीन ह्या देवा महाराजाक उबें करपा भितर हातभार आसा आनी गायना बरोबरूच नाच सुद्दां ह्या नाटका भितर आसा. सुरवातीकूच गुणी अशी 4-5 भुरगीं येता आनी गणपती स्थवनाचेर नाच करता. तो नाच बसोवपी सुप्रिया डासिल्वा, जाणें स्वता ह्या नाटका भितर गणपतीची भुमिका केल्या आनी नाचले उपरांत जायतो वेळ ताका जवळ जवळ एक 45 मिनटां सुमार एकाच पोजिशनान ताका माचयेर बसून रावचें पडटालें. तो गणपती सुप्रिया डासिल्वा. सुप्रिया, कितें एक्सपिरियन्स? तुका कोरियोग्राफीची जबाबदारी आशिल्ली, ते भायर तुका थंय गणपती म्हणून हालां नासतना कितलो वेळ बसचें पडटालें. हाव डीड यू मॅनेज इट? मॅनेज करपाचें म्हटल्यार एक्चुली सरांचो म्हाका डांस फॉर्म सांगलेलो. तो एक्चुली हांवें केन्ना डांस फॉर्म करूंक ना. इवन हांवें सुद्दां केन्ना ट्राय करूंक ना. सरान सांगलें तेन्ना हांव चिंतूंक पडलें, आरे देवा हांव कशें करतलें. हांवें म्हणलें चल ओके, चॅलेंज घेवपाक जाय. घेतली लायफान चॅलेंज. पूण खरें सांगता नितीन सर आसा म्हणून आमी खंय तरी आयज 4 पावलां फुडें सरला. कित्याक नितीन सर ना आनी नितीन सराचो विश्वास तर आमचेर ना जाल्यार आयज आमी खंय तरी आमचें नांव घेवन फुडें एक टायम सरचें नासलें. आनी म्हाज्या वांगडा जीं भुरगीं आसा तांकांय सगळ्यांक सोदून काडपाक म्हाका एकट्याक क्लासिकल भुरगेच म्हाका जाय आसले थंयसर. तांकां कळपाक जाय तो. हय. सो तांकां तो डांस फॉर्म इजिली कळटलो अहो म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी चड म्हटल्यार एक्चुली हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें की सरान म्हाका जी जागा दवरला ती गणपतीची जागा दवरला म्हणून. सरान तें कित्याक चिंतलें म्हणून खबर ना म्हाका. एक तर सराक म्हाजेर विश्वास आसलो की हांव तो एक बसूं शकता एका जाग्याचेर म्हणून. आनी तो हें करपाक म्हाका चड रिहर्सल म्हणटा ती हांवें चड दिवंकूच नासली. आनी लास्ट मिनटाक अशें जालें की 2-3 दीस म्हाका सारको डिफिकल्ट जावपाक लागलो. म्हजो हात दुखपाक लागलो, म्हजो पांय दुखपाक लागलो. आतां म्हणलें कितें जातलें स्टेजीर. पूण खऱ्यांनीच रंगदेवता म्हणटात पळय ती आमकां सदांच सपोर्ट करता. आनी म्हाका त्या जाग्यार एक 45 मिनिट्स बसपाक म्हाजे हात मेळोंक ना, पांय मेळोंक ना, कांयच ना. जेन्ना स्टेजी वयल्यान देंवलें, स्टेजीच्या भायर वयतालें तेन्ना ऑटोमॅटीक म्हजो एक हात आनी एक पांय म्हजो भेरावलो आनी म्हाका नाच कशें दिसलें. सो खऱ्यांनीच म्हटल्यार रंगदेवतेक थँक्यू म्हणटा, नितीन सराक थँक्यू म्हणटा, मिलिंद सराकूय थँक्यू म्हणटा. जेन्ना डांस करताले, खंय तरी कमी पडटालें ते आमकां सांगताले. आमकां आनीक कितें नवें शिकपाक मेळ्ळें आनी तेजेर चलपाक आमकां एक वाट बरी मेळ्ळी. आनी आयज रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आसा. थँक्यू सो मच. हे सगळें नाटक माचयेर उबें जालें ते विठ्ठल मंच सांगाती ह्या संस्थेन उबें केलें आनी आज विठ्ठल मंच सांगाती संस्थेचे पदाधिकारी आमचे बरोबर आसा. वैभव सावळ हे विठ्ठल मंच संस्थेचे अध्यक्ष जावन आसा आनी देवा महाराजा ह्या नाटका भितर विद्रोही ही भुमिका तांणी केल्या. उलोवया वैभव सावळ हांचे कडेन. वैभव, जायतो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजेर आशिल्ली. एक म्हणल्यार तुका संस्थेच्या सगळे वांगड्यांक घेवन
फुडें वचपाचें आसता. जायते हेवे दावे रुसवे फुगवे ह्या प्रत्येक संस्थे भितर आसता ना न्ही. ते सांबाळटनाच खंय तरी तुवें एक मेन रोल विद्रोही हो रोल तुज्या भितर आशिल्लो. हे सगळे रिहर्सल्स, संस्थेची सगळी तयारी, नाटकाची तयारी कशा पद्दतीन मॅनेज केलें? पहिली गजाल म्हटल्यार ह्या नाटकान जो सगळे जे सांबाळून घेवपाक जाय हो भार म्हाजे वयलो सगळ्यान कमी केल्लो म्हणटा तो आमच्या डायरेक्टरान. तेणीन म्हाका क्लियरली पयलींच सांगलेलें कितें म्हणून तर वैभव तुका रोल करपाक जाय आनी तुजो रोल आहा हो मेन रोल आसा. सो तूं रोलाचेर फोकस कर. अरेंजमेंट कितें करपाक जाय कितें ना तें आपूण पळयता. बाकीचे मेंबर आहात तांकां आपूण सांगता. सो सरान म्हाज्या कडलो 80% भार जो आहा तो आपल्या हेजेर घेतलेलोच. तेणी सांगलेलें की आपूण सगळें मॅनेज करता. पूण खंय ना खंय तरी कितें जाता की एज अ प्रेजिडंट म्हणून सगळें कितें लास्ट जबाबदारी आसल्या कारणान ते लास्ट खंय फिरोन आहा ते परत प्रेजिडंटा कडेन येता. सो ते लास्ट एक तर भाशण सारकें पाड जायनासलें, डायलॉग्स तर सारकें, शब्द तर सारके भायरूच पडनासले. लास्ट एंड पर्यंत सुद्दां म्हाज्या कडेन ते शब्द भायर पडनासले. कित्याक आसतात थोड्यांक संवय तशी, म्हाकाय आहा संवय ती मातशी तिची पिचीक जावपाची. सो ती आसलेली संवय. सो जायनासलें तें. पण लास्ट मुमेंटाक ज्या दिसा हांव स्टेजीर उबो रावलो तेन्ना हांवें चिंतलें की बाबा आयज जें कितें आहा पळय हांवें जितली मेहनत घेतल्या पळय ती आयज म्हाका थंयसर दिवपाकूच जाय खंयचेय परिस्थितीन. एवरीडे हांव सकाळीं जेन्ना कामाक वयतालो पळय रेकॉर्डींग करून घेतलेले सगळे डायलॉग्स. कित्याक टायम मेळनासलो रिडींग करपाक, रिहर्सलीक कितें करता तें आनी खंय चान्सूच नासलो. सो वयतना गाडयेर ते सदांच कानाक लावपाचें आनी आयकपाचें आनी हें करपाचें. लास्ट मुमेंटाक मात्र एकूय डायलॉग म्हाजो चुकोंक ना. सगळे वेवस्थीत सारके उच्चार सुद्दां जे जायनासले. बाकरे मास्तर जावं सर जावं परत म्हाका सांगताले की हें चुकता तुजें तें चुकता. पण ते वेवस्थीतपर्यंत कांयच व्हडलें टेन्शन अशें जावंक ना म्हाका. सगळें टेन्शन सरान घेतल्या कारणान नाटक हें खरोखर वेवस्थीतपणेन आमी सक्सेस केलें. गणपतीचें मन असो एक कॅरेक्टर ह्या नाटका भितर आसात आनी ते विठ्ठल मंच सांगातीचे ज्येष्ठ सदस्य सोमकांत महाले जे खूब वर्सां जालीं नाटकान अभिनय करता. तांचें वय आतां तांणी 60 क्रॉस केला तरी आसतना तितल्याच उमेदीन तांणी विठ्ठल मंच संस्थेच्या ह्या देवा महाराजा नाटका भितर भुमिका केली आनी आजून मेरेन सुद्दां ते विठ्ठल मंच संस्थेचो हातभार लायता, ह्या संस्थेक सांबाळटात. त्याची तशी गरज नाही. त्याची तशी गरज नाही. भक्तिभावाने नुसती हाक मारा. भक्तिभावाने नुसती हाक मारा, मी आलोच. त्याची तशी गरज नाही. भक्तिभावाने नुसती हाक मारा, मी आलोच. विठ्ठल मंच संस्थेचे सोमकांत महाले आनी तशेंच एक फूल धुरा जी सांबाळटा आनी सगळे विठ्ठल मंच संस्थेचे वांगडी आपले भुरगे कशे समजता ते आबा देसाय आमच्या बरोबर आसा. आबा उर्फ प्रकाश देसाय. सो हे दोगूय जाण आबा उर्फ प्रकाश देसाय हे प्रत्येक नाटकाच्या प्रत्येक तालमीक येताले, बसताले, तालमीक बारीकसाणीन पळयताले आनी आपली जी प्रतिक्रिया आसा ते डायरेक्टरा कडेन शेअर करताले. सोमकांत भाई, आबा तुमकां दोगांकूय विचारता हांव, इतलीं वर्सां तुमी विठ्ठल मंच सांगाती नाटक घालता संस्थेक. खूब वर्सांनी मेहनतीचें फळ म्हणटा तें तुमकां मेळ्ळें आनी ब गटान पयलें इनाम फावो जालें. जायतीं म्हणजे नास्ती मातृसमाक चवथें मेळिल्लें, पोरू मृत आत्माक चवथें मेळिल्लें. सो चवथ्या वयल्यान डायरेक्ट फर्स्टाचेर. संस्थेचे वांगडी ह्या नात्यान कितें फिलींग जे तुमी आज व्यक्त करूंक सोदता? आमी आतां इतले वर्सां प्रयत्न केले आनी तें पयलीं जे तीन वर्सां पयलीं बीन आमी नाटकां सादर करतात पूण आमकां यश मेळनासलेलें. पूण जेन्ना आमचे नितीन शिवराम नायक हे सर आमकां मेळ्ळे आनी बरें जॉली मेळ्ळे सर आनी तेंच्यांनी एक नाटक आमचें पयलीं केलें. तितून आमकां चवथ्या प्रांत तेणी हाडून दिलें, नास्ती मातृसमा. मागीर मृतात्मा केलें आनी तेणी अशें केलें मृतात्मा की नाटक पयलें हाडटलो न्ही हाडटलो, प्रयत्न करा. आमची सामकी स्पीड सगळें वाडयलें सगळ्यांचें. शेवटी तें नाटक चवथें येयलें कांय कारणां पूण येयलें आनी अंदू तर तेणी सारकोच विडो उखल्लो की घेतलोच. अंदू नाटक जर पयलें म्हणजे हाडटलो ना जाल्यार आपूण ना, तुमची संस्थाच सोडटा आपूण म्हणून. आनी प्रत्येकाक हें आसलें, टेन्शन आसलें हां सगल्यांक की आरे बाबा हें नाटक म्हणजे तें पयलें करपाचें. आनी दोन आमकां प्रत्यक्ष वाचलें तेन्ना आमकां मातशें कळोंक नासलें नाटक. पूण एका लेखकाक हाडलो, मिलिंद बर्वे येयलो आनी तेणें आमकां सगळी स्क्रिप्ट एक्सप्लेन केली.
तेन्ना तकलेन गेले तेन्ना तकलेन गेलें हां बरें हां हें नाटक बरें जावंक शकता. आनी थंयसून जो डायरेक्टर जो आमच्या फाटल्यान लागलो पळय भयंकर हय 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 आनी तेणी सांगलें आपलें सांगलेलें विडो खोलो तो खरें घालो. बाबा तुमचें कितें म्हणणें आसा एक ज्येष्ठ म्हणून तुमी ह्या संस्थे कडेन आसात. नन्ना सावळ आबा देसाय उर्फ प्रकाश देसाय आम्ही ही संस्था स्थापन केली 2011. तोपर्यंत आजपर्यंत आमची वाटचाल चालू आहे यशस्वी यशस्वी. एकमताचा राजा तळवताच्या हे रेषा हे आम्ही सगळी हे केली पूण आज आमकां खंय तरी चवथे पांचवे आज आमचें फर्स्ट नाटक येयलें. खुश खोश येस नन्ना सावळ आबा देसाय आनी इतर कलाकार 9 जाण कमिटी आहा ते तुमकां सांगता. एक म्हण आसा की प्रत्येक यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता तशेंच म्हाका दिसता प्रत्येक यशस्वी संस्थे फाटल्यान बायलेचो हात हो आसपाकूच जाय. विठ्ठल मंच सांगाती संस्थेच्यो खजिनदार दिपा पुजारी ज्यो बॅकस्टेज आसून सुद्दां खूब सपोर्ट तांणी ह्या देवा महाराजा नाटका वेळार केला. प्रत्येक संस्थेच्या वांगड्याक कलाकाराक कितें जाय कितें नाका तांचे पोटा पाणयाची वेवस्था हे सगळे दिपा पुजारी पळयताल्यो. आज कशें दिसता तुमच्या मेहनतीचें फळ? खूब हॅप्पी खूब म्हणजे खूब हॅप्पी खूब बरें दिसलें हें नाटक आमचें फर्स्ट येवन आनी आमकां चड सपोर्ट सगळ्यान बऱ्या पैकी आमकां डायरेक्टर मेळ्ळार नितीन शिवराम नायक. हेका लागून आमी आज वयर सरल्या आनी हेज्यान फुडें आमी वयर सरतलीं आनी तेजें सदांच बरें जावचें आनी तेणी आमकां फुडें काडची. नाटकाची सुरवात ही सूत्रधारा पासून जाता आनी देवा महाराजाचो सूत्रधार प्रणव कोटी भास्कर. पयलेच फावट विठ्ठल मंच सांगाती ह्या संस्थे कडेन जोडलेलो प्रणव कोटी भास्कर बरी पयल्याच बॉलाक एक म्हणटा तो गुगली कशी घाल्ली प्रणव कोटी भास्कराक ती ताणें कशें हँडल केलें तें जाणून घेवया. प्रणव कितें एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स सांगपाचो म्हटल्यार म्हजो फर्स्ट टायम विठ्ठल मंच सांगाती वांगडा काम करपाचो. हेज्या पयलीं हांव दुसऱ्या ग्रुपान आसलो. गेली 3 वर्सां हांव स्पर्धेच्या नाटकान काम केलां. ह्या वर्सा कांय कारणांनी ते आमचे ग्रुपाचें नाटक आमी घालपाक पावना आनी योगायोगान म्हणटात तशें म्हाजी मिसेस तेजो स्टुडंट पार्थ तेज्या थ्रू विठ्ठल सांगाती संस्थे वांगडा एक इंट्रोडक्शन जालें आनी जस्ट एका सांजचो म्हाका नितीन सराचो समतोच मॅसेज येयलो की अशें अशें आसा म्हाका तेणी आपल्याक हें मेळ्ळा रेफरन्स मेळ्ळा सो तूं इंट्रस्टेड आसा जाल्यार तेणी म्हाका एक डायलॉग सूत्रधाराचो डायलॉग वॉट्सॅप केलो आनी हेजो ऑडियो धाड म्हणून सांगलो. हांवें धाडलो करून रोखडोच म्हाका रिप्लाय येयलो की ओके आसा बट वॉयस मॉड्युलेशन वीथ मातशें इम्प्रुवमेंट जातलें असो म्हाका एक कॉन्फिडन्स दिलो आनी हांव जॉयन जालो. रिहर्सल स्टार्ट जाली आनी सराच्या गायडन्साचेर काम केलें हांवें. प्रॅक्टीस जाली. अशें दिसतालें की एक प्रेशरूय आसलो की फर्स्ट टायम एका वेगळ्या संस्थेक हांव रिप्रेजेंट करता प्लस नितीन सरान एक म्हाजेर कॉन्फिडन्स दाखयला सो तेजेर म्हाका खरें उतरपाक जाय. सो एक अंडर प्रेशर म्हणटात तसो एक प्रोसेस हे आसली फ्लो आसलो. रिहर्सल जशी जशी फुडें सरताली तशें एक कॉन्फिडन्स वाडटालो स्वताचेर. मदीं लेखक सर आमचे मिलिंद सरानूय तेजो सूत्रधार ह्या कॅरेक्टरा फाटलो थॉट तेंच्यांनी सांगलो तेणी एक्सप्लेन केलो सो आनीक मातशी एक हें मेळ्ळें म्हाका इम्प्रुवमेंट करपाक त्या कॅरेक्टरान डेवलप करपाक. सो अशे तरेन मागीर नाटका दिसा परफॉर्मन्स सगळ्यांच्या वांगडा एक परफॉर्मन्स जालो बरो जालो सगळ्यांत बेस्ट जालो आनी मेन म्हणजे एक को एक्टराचो एक व्हडलो वांटो आसता. सो सिद्धी कुडस्कर तेणें म्हाका बरी साथ दिली आनी बरे तरेन हांव परफॉर्म करपाक पावलो आनी म्हाका अशें दिसता की सरान जो विश्वास दाखयल्लो संस्थेचो विश्वास दाखयल्लो तो हांव खंय तरी मीटअप करपाक पावला. सो हेज्यान फुडेंय म्हाका विठ्ठल मंच सांगाती वांगडा काम करपाक आवडटलें आनी अशें हांव हें करतां. ओके. एक वेगळो रोल तो म्हणल्यार प्रतापी
प्रतापी ह्या रोलाक वेशभूषा हे वेगळ्याच पद्दतीची आशिल्ली आनी तशी भुमिकाय ती आव्हानात्मकूच आशिल्ली आनी ती पेल्ली अजय जाधव हांच्यांनी. अजय, प्रतापीचे बद्दल कितें सांगपाक सोदता? जेन्ना स्क्रिप्ट रीड केल्ली तेन्ना म्हटल्यार पयलीं म्हाका ती कळनासली कशी कितें आसा कितें तें, पूण मागीर सरान तें सगळें आमकां समजून सांगलें कशें आहा कितें नाटक तें. मागीर वाचता वाचता मातशें मातशें कळ्ळी आनी सो मागीर कास्ट फायनल केलें तेन्ना म्हाका ती प्रतापीची भुमिका दिली सरान. सो एक टेंशन आसलें कित्याक ती तेजे म्हणजे ते राजाचें चलप तेजें उलोवप हें तें खूब आनी म्हाका वेशभूषा विचित्रच आशिल्ली. म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें सुद्दां ती कितें तुका वेशभूषा केल्ली काय म्हणून कळ्ळें. हय ते खूब जाणांनी म्हटलें सुद्दां म्हाका म्हणजे जेन्ना नाटक जाल्या उपरांत सुद्दां. आनी एक म्हाका भंय आसलो की एक कामाच्या हितून हांव 3-3 दीस कामार उरतालो, रिहर्सलीक पावनासलो. सो कशें जातलें हांव सराक सुद्दां सांगतालो सर जायना म्हाका त्रास जाता कामाचे. सर म्हाका म्हणजे सांगतालो ना तूं करतलें, तूं टेंशन घेवं नाका, कित्याक बेश्टें टेंशन घेता. आनी कित्याक सरान पयलीं पासून म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरला, कारण जेन्ना धन्यदेवाचो नाटक केल्लें तेन्ना तेणी ते धन्यदेवाचो रोल म्हणजे म्हाका फायनल केल्लो आनी सो हांवें तो बरे रितीन निभयलो. कित्याक नितीन सराचे हांव खूब उपकारी आसा, कित्याक ताका लागून हांव खंय तरी त्या नाटकांसून खूब वयर पावलो. हय वयता ते लोक खूब तोखणाय करता आनी बरें दिसता. सो हो आतां प्रतापीचो जेन्ना प्रतापी राजाचो रोल केलो पळय तेन्ना भंय आसलोच, पूण केलो तो कसो तरी हितून मॅनेज जालें. आनी मेन म्हटल्यार नितीन सराचें एक मार्गदर्शन आसलें. मिलिंद बर्वे सरान खूब हेल्प केलो, खूब म्हटल्यार खूब. कारण परवा नाटक म्हटल्यार 2 दीस पयलीं एक आमचो ब्लॉकिंग चेंज केलें आनी म्हाका तो भंय दिसतालो, हांवें तसो रोल केन्ना करूंकच नासलो. पूण आतां कितें जातलें आसूं चल करुया म्हण तरी हांव ती घरा कडेन बसून मातशें हें करून घेतालो, पूण जालें केलो. एक नाटक जेन्ना माचयेर सादर जाता तेन्ना सगळ्या गजाली बरोबरूच एक म्हत्वाची नाटकाची गजाल ती म्हळ्यार वेशभूषा. देवा महाराजा ह्या नाटकाक जायतीं इनामां ब गटान फावो जाल्या. दिग्दर्शनाक पयलें इनाम, नाटकाक पयलें इनाम, अभिनयाक प्रशस्तीपत्र, प्रकाश योजनेक प्रशस्तीपत्र. ते भायर वेशभूषा जी आसा ती ह्या नाटकाची एक आगळी वेगळी अशी वेशभूषा. प्रत्येक पात्राक एक वेगळेच तरेची वेशभूषा जी म्हाका दिसता की प्रेक्षक चिंतूंक सुद्दां शकचो ना अशी वेगळी वेशभूषा ह्या नाटकाक दिली. आनी ह्या वेशभूषेक चतुर्थी शिरोडकर जी वेशभूषाकार आसा ह्या नाटकाची तिका पयलें इनाम ह्या नाटकान फावो जाला. वेशभूषेच्या संदर्भान दिग्दर्शक नितीन नायक तुमी कितें सांगपाक सोदता? सगळ्यान पयलीं हांव चतुर्थी शिरोडकराक याद करता आनी थँक्यू म्हणटा की ह्या नाटकाक ताणें वेगळी अशी वेशभूषा दिली. आनी जेन्ना हांव नाटक डिजायन केलें म्हाका दिसतालें वेशभूषा एक वेगळीच आनी वेगळीच येवपाक जाय. सगळे बाकीचे विचारताले सर केन्ना आमकां ड्रेस केन्ना येतलो, कितें मेळटलो. आनी हांवें म्हणलें आसा टायम काम चालू आसा तेजेर. आनी चतुर्थी शिरोडकर हे ममता शिरोडकराची भयण आनी व्हडली भयण. आनी ते ममता जावं तेजी आई चतुर्थी हांव तांकां लागसून पळयता, आमचीच लागसून आहा ती. सो ते एक बरें डिजायन करपी, कपडे शिंवपी बरें डिजायन करपी. आनी तेजे तकलेसून ही येयली जेन्ना तेणें रिहर्सल येवन पळयली, जेन्ना स्क्रिप्ट डिस्कस केली. आनी डे वनान ताणें म्हाका सांगलें अशें आहा 5 मिनटान म्हणलें डन म्हाका जाय तशें येयलें. आनी तेजे पयलीं 2 दीस पयलीं हांवें आमच्या वैभवाक जो मेन रोल करता ताका सांगलें तूं नागडो उगड आसतलो. आनी एक्चुली तेणें तशेंच तो डिजायन केलो, आमी एंट्री तेजी तशी डिजायन केली. बरें ते ड्रेस डिजायन जाल्या उपरांत खुबशी धांवपळ जाली कलाकारांची, तुजी सुद्दां. आनी तुजी म्हटल्यार तुवें 20 वर्सांनी ह्या नाटकान रोल केला. एक बरें काम केलें तुवें. म्हणजे एक्टर हो मरो शेकाना, जावं सोंपो शेकाना. आयदर ताका कोण तरी मारता नाल्यार आपुणूच सोंपता जो पर्यंत तेणें थारोवन ना तो पर्यंत. आनी तुजी म्हाका खूब तोखणाय करपी दिसता की तुवें 20 वर्सांनी एंट्री केली आनी तो रोल तो हांव जे सोदतालो म्हाका जाय तशी बायल मेळ, म्हाका जाय तसो कॅरेक्टर मेळ, तुवें हय म्हटलें आनी तें तुवें केलें बरें. दानधर्म केला, देव कधीतरी पावणार, का नाही पावे. प्रयत्न करताहेत ते, अजून 1-2 वर्ष आहेत त्यांच्याकडे, नाहीतर मग सरळ पुढचा जन्म. हो पुढचा जन्म काय? अजून तरुण आहात तुम्ही. नाही, सरळ पुढचा जन्म.
ड्रेसाचे बद्दल तुका हेडे पावलो कित्याक तुजी ती म्हाका मॅसेज येवपाक लागली नितीन तो ड्रेस असो जायना मरे हेड जावं आनी टॉप कितें आहा कितें हांवें मागीर ताका मॅसेज केली बट ताका कितें कम्फर्टेबल दिसता तें कर. बरें हो ड्रेस डिझायन करतना बाकीच्यांनी सपोर्ट केला आमचे रेश्मा म्हण मागीर वेदश्री म्हण जो डिझायन हें करपाक म्हणजे जेन्ना ड्रेस डिझायनर जो कॉस्ट्यूम डिझायनर डिझायन ताका मागीर फायन करपाक बाकीच्यांचो सपोर्ट आसा. सो अशे तरेन हें जालें आनी म्हाका जाता तशी डिझायन जाली. वेगळ्यो टोपी आसल्यो हेडगियरूय वेगळे वेगळे आसले. मजा येयली आनी ह्या नाटकाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें स्क्रिप्ट आमच्या कॉस्ट्यूम डिझायनराक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. सो लास्ट ह्या नाटका बद्दल तूं आतां आमी आयचो एपिसोड सोंपयता आसतना लास्ट तूं ह्या नाटका बद्दल कितें सांगूंक सोदता आमच्या पळोवप्यांक? पळोवप्यांक इतलें सांगता की देवा महाराजा एक वेगळी स्क्रिप्ट आसा, एक वेगळो विशय आसा, बरो डिझायन आसा, बरे कलाकार आसा जी वचून काम करता, संस्था बरी नावाजलेली आसा. हें नाटकाचो डिझायन जावं नाटकाचो पॅटर्न एक खंयच तुमकां स्टेजीरूच करपाचो असो ना. एक नाटकाचो डिझायन एक वेगळो तरेन आसा. हें नाटक खंयच्या पटांगणान करूं शकता, खंयच्या जाग्यार करूं शकता. एका पर्टिक्युलर स्टेज अशी ना, एका विशय वेगळो आसा, हेजो नाटकाचो डिझायन वेगळो आसा आनी कलाकार ते खंय उबे रावल्या उपरांत ते ताकतीन करूं शकता. पळोवया हेजे शो खुबशे जावपाचे आसा फुडें फुडें. तेन्ना तुमकां संद मेळटा जाल्यार तुमी देवा महाराजा हें नाटक पळोवचें. थँक्यू म्हणटा प्रुडंटाचे की ही संद तुमी आमकां दिली. खास करून तुजी राधिका की तुवें इनिशिएट घेवन हें होस्टींग केलें. स्वता तूं ह्या नाटकान रोल करता आसतना. सो थँक्यू. देव बरें करूं. जशें डायरेक्टरान सांगलां एक वेगळो विशय देवा महाराजा ह्या नाटकाचो आसा आनी ताका स्टेजीचें बंधन ना, खंयी हें नाटक सादर जावपाक शकता. सो एक वेगळो विचार लेखक मिलिंद बर्वे आनी दिग्दर्शक नितीन शिवराम नायक विठ्ठल मंच सांगाती कितें सांगपाक सोदता, हो वेगळो विशय कितें हाजी उत्सुकता म्हाका दिसता प्रत्येकाक आसतली. सो उत्सुकता आनीक चड ताणून दिवं नाका. ह्या नाटकाचे आतां गोंयभर शो जातले. जंय जंय ह्या नाटकाचे शो आसा थंय थंय वचून तुमी हें नाटक कितें, हो विशय कितें हें जाणून घेवपाक शकता, पळोवपाक शकता. आमी हो ल्हानसो मेकींग ऑफ देवा महाराजा हांगा सादर केलो. मेकींग ऑफ देवा महाराजांतले बारीक बारीक जे थोडे कलाकार आसा जांणी बारीक बारीक सुद्दां वांटो केला, पूण प्रत्येकाचो ह्या नाटकान तितलोच अनमोल असो हातभार आसा. डान्सर्स जावं, गायक जावं, लिरिसिस्ट जावं, म्युझिशियन जावं, सगळ्यांचो बारीक सारीक वांटो आसा. तेन्ना प्रुडंट मिडियाच्या वतीन देवा महाराजा टिमीचे, विठ्ठल मंच सांगातीचे आनी सगळ्यांचे आमी अभिनंदन करता. ही कार्यक्रम हांगाच सोंपोवया. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.